गोंय सरकारान जमनीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सगळ्यात व्हड पावल उबारलां। खाजगी कम्युनिदाद तशेंच सरकारी जमनीचेर लोकांनी घरां बांदल्यात। सरकाराच्या जमनीचेर 1972 पयलीं जे लोकांनी घरां बांदल्यात ती कायदेशीर करपा खातीर सरकारान मंत्रिमंडळ बसकेंत शुल्क थारायला। सरकारी जमनीत जी घरां आसा तांचे खातीर 2014 मेरेनचे दर सरकारान थारायल्या। 1961 सावन जमीन आनी घरांचो जो प्रश्न आसा तो सुटावो करपाचो सरकाराचो यत्न आसा। हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवित पगळे हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या। आयकात। गोंय सरकारान गोंय मुक्ती नंतर जमनीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सगळ्यात व्हडलें जे पावल आसा ते काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीर मारले। गोंयान जो जमनीचो प्रश्न तो वेगवेगळ्या प्रकाराचेर आसा। एक म्हणजे कितें, प्रायवेट जमनी आहा तेचे स्वता लोकांनी बांदलेली घरां आसात, कम्युनिदादची जमीन आसा ताचेर बांदलेली घरां आसात, सरकारची जमीन आसा ताचेर बांदलेली घरां आसात आनी कांय जी जमनी आसात ते टेनंटेड आसात आनी तेंच्यांनी बांदलेली घरां आसात। असो वेगळो असो क्लिश्ट असो हो विशय आसा। तो सुटावो करपा खातीरचे पयले जे पावल आसा ते सरकारान मारला ते म्हळ्यार कितें की समजा सरकारच्या मालकीच्या जमनीचेर लोकांनी घरां बांदले, 1972 पयलींची जी घरां आसा ती रेग्युलर करतलो कित्याक ती कायदेशीर आसा म्हणून जर सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार ताचो रेट कितें आसतलो जमनीचो तो तेणी थारायला। ताच्या उपरांतची 10 वर्सां तेच्या उपरांतची 10 वर्सां अशें करीत 2014 मेरेनचे दर जे सरकारी जमनीचिल्ली घरां आसा ताचे कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां आनी निश्चित केला। दुसरें कितें केलां तेणी कम्युनिदादची जी जमनींतली जी घरां आसा तांकांय तशे दर दिल्यात। म्हणजे जो सर्कल रेट आसता ताचे कितली पर्सेंट पयल्या 10 वर्सां, कितले पर्सेंट दुसऱ्या 10 वर्सां, मागीर तिसऱ्या 10 वर्सां कितले पर्सेंट, लास्टाक फूल रेट दिवचो पडटलो। पूण तांकां कम्युनिदादची जी जमीन आसा तांकां 20% पेनल्टी लायिल्ली आसा। तिसरी जी प्रकार आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस जी आसा तातूंत काय आसलें की थोड्यांचो सेटबॅक नासलो, कांय थोडे कमर्शियल एक्टिविटी चलयताले तांकांय सूट दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतलो आनी ते जाले। आनी तुका पयलीं सांगलें 1972 पयलींची जी घरां आसा तांकां म्युनिसिपालिटीनी पंचायतीचे 1000 रुपया भरून एक सर्टिफिकेट घेतले काय तो प्रश्न सुटावो जातलो। आतां तुमी म्हणटले की सरकार हे सगळे अशें एकदम कित्याक करता, तर तुमकां खबर आसतली की आनीक कांय म्हयन्यांनी जिल्ला पंचायत इलेक्शन्स आसात। इलेक्शनाची ही तयारी आसा। तेच्या उपरांत आणखी एक वर्सान विधानसभेचे इलेक्शन जातले। खंयचे जे सरकार आसता ते कल्याणकारी योजना म्हणजे वेलफेअर स्कीम जे आसता ते लोकां मुखार हाडटा आनी त्याच्या बळग्याचेर इलेक्शन जिखपाचो प्रयत्न करता। सद्याचे जे सरकार आसा तांच्यांनी वेलफेअर स्कीम जी हाडल्यात ती खूब वेलफेअर स्कीम तेंच्यांनी हाडलेले पण वेलफेअर स्किमी सारकीच ही एक स्कीम आसा। म्हणजे 1961 पासून जे जमनीचो घरांचो जो काय प्रश्न सुटावो जावन आसलो तो सुटावो करपाचो प्रयत्न आतांचे सरकार करता आनी ह्या जोराचेर ते इलेक्शनाक सामोरे जावपाचो तेंचो प्रयत्न आसा।